नमस्कार, हांव श्वेता गांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. साओ जोझफ एरियलांतल्या शेतांत कुशिल्ले अवस्थेत सापडली एका मनशाची कूड. हवालदार पुलीस स्टेशनात ना अशें सांगून पुलिसांनी परतून लायिल्ले घरच्यांक. हे घडणुकेन राज्यांतल्या पुलिसांची कार्यक्षमता जाल्या एक्सपोज. पळयात गोवा 365 चो स्पेशल रिपोर्ट. भारताचो 53वो आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव सुरू जातलो आयतारा. सत्यजित रे लायफ टायम्स अचिव्हमेंट पुरस्कार भेटयतले स्पॅनिश फिल्म दिग्दर्शक कार्लोस सावराक. गोंयभर रस्त्या कुशीक पातळ्ळ्यात कोयराच्यो राशी. मिडियार चर्चेचो जावन रावला विशय. गोवा कोयर वेवस्थापन महामंडळान घेतली नोंद. घेतली हातात नितळसाण मोहीम. अजून जावंक ना पणजी स्मार्ट सिटी. गाडयो चलोवप्यांच्या वाट्याक 1000 कटकटी. अजून वर्सभर करच्यो पडटल्यो सरकशी, सांगता स्मार्ट सिटी अधिपती बाबूश मोन्सेरात. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मुखेल रस्ते आनी हेर कांय रस्त्यांचेर मोठ्या प्रमाणात कोयर पातळिल्लो दिश्टी पडटा. अशे तरेन बेशिस्तीन डंपिंग केल्ल्यान कोयराच्यो राशी वाडपाक लागल्यात. गोवा कोयर वेवस्थापन महामंडळान ताची नोंद घेतल्या. आता पालिकेन आपल्या हायवे नितळसाण कंत्राटा मार्फत कोयर वाठारांची नितळसाण मोहीम हातात घेतल्या. गोंयचे राष्ट्रीय महामार्ग आनी हेर मुखेल रस्त्या वयलो कोयर नितळ करप महानगरपालिका प्राधिकरणाक बंधनकारक आसा. देखून थंय KCIC प्रायव्हेट लिमिटेडचे कंत्राटदार नेमल्यात, जे 2020 सावन रस्ते नितळ करत आयल्यात. गोवा 365 ब्युरो. साओ जोझफ एरियलांतल्या शेतांत एका मनशाची कूड कुशिल्ले अवस्थेत सापडल्या. ह्या मनशाचो खून जाला असो दुबाव. 13 तारखेक हो मनीस बेपत्ता जाल्ल्याची कागाळ नोंद जाल्ली. विडंबन म्हणल्यार कागाळ नोंद करपी हवालदार पुलीस स्टेशनात ना अशें सांगून पुलिसांनी कुटुंबाक परतून लायले असो आरोप आसा. जाका लागून परत एक फावट राज्यांतल्या पुलिसांचेर कार्यक्षमतेचेर प्रश्नचिन्ह उबें जाला. पळयात गोवा 365 चो स्पेशल रिपोर्ट. आज असोच एक सांजुजे एरिया हांगा एक इन्सिडेंट जालो. तो म्हणले जाल्यार एक अख्तर रज्जा म्हण तो एक 22 वर्सांचो भुरगो वो दवरलेचो. वो गेल्ले 13 तारखेच्यान ना जाल्लो आनी 14 तारखेर तेची कंप्लेन जी आसा ही तुगेलो मायना कुर्तरी पुलीस स्टेशनार कंप्लेन फायल जाल्ली. पूण तेदो साकून ह्या कंप्लेनीचेर कांयच जालें ना. आनी आज त्या भुरग्याची जी बॉडी आसा ही आज सांजुजे एरिया हांगा मेळ्ळे कडेन आसा. आनी ही अशी मेळ्ळ्या की ह्या भुरग्याची मर्डर जाल्या ही जो निश्चित आसा, कित्याक तेजी तकलेचेर फातर आसा. आतां फॉरेन्सीक लॅब जी टीम आसा ही टीम येतरेकच ही मर्डर काय कितें म्हण तेचो सूक्ष्म लागतलो. आतां सगळे पुलीस स्टाफ आसात हे हांगा डिप्लॉय जाल्ले कडेन आसात. हांगा DISP जो आसा तोय हांगा पावले कडेन आसा. आतां एक चॅलेंज आसा मायना कुर्तरी पुलीस स्टेशनाचे ज्युडिशियनाच्या PIक की ही केस सॉल्व करपाची. कित्याक हो जो भुरगो आसा हो थंड भुरगो आनीक हो नुस्त्याक डेली नुस्त्याक घेवन हो सप्लाय करतालो. आज जशे लोक सांगता त्या प्रमाणे ह्या भुरग्याक इतले दीस ना जाले म्हणटरी खंय तरी बेगीच्या बेगी इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय आसलें. आज अशें करून कळ्ळे कडेन आसा की तेजी मोटरसायकल आसली ती ना जाले कडेन आसा, तेजो मोबायल ना. म्हणजे हांगा जायते सस्पेक्ट अशी क्ल्यू जो आसा हो पुलिसे मेळ्ळे कडेन आसा. कित्याक हांगा हो भुरगो पावलो कसो, कित्याक तेजे जी मर्डर म्हणपाक हरकतच ना, कित्याक तेजी तकलेचेर एक फातर आसा. आनी ह्या दुबाव दिसता की ह्या भुरग्याक मारला अशें म्हणून कंप्लेन केली मिसींग आसा म्हणून. कशें आसा? 10:30 सुमार 10:30 सुमार गेले ते परत येयलो ना. ते फोन बंद आसा तेगेले. मागीर खंय पुलीस कंप्लेन केली तुमी? मायना कुर्तरी पुलीस स्टेशनार. मागीर करून जाता आज बॉडी खंय मेळ्ळी तेजी? बॉडी आज मेळ्ळी म्हाका. 5 दीस जाले आज कंप्लेंट दिली. ते सोमार दिले कंप्लेंट. आज कितें दिसता तुका? आज जी बॉडी आसा त्या कोताक कितें दिसता तुका? ते ज्योती किती सगळे ते गेले मारलो सो दिसता तुका? 14 तारखे 13 तारखे मिसिंग जाल्लो तो. 14 तारखे तेमी व्हरून कंप्लेंट दिली आणि कंप्लेंट घेवन
कंप्लेंट दिल्ले उपरांत तेंचे कांय वासपूस मेळोंक ना. मागीर ते एज अ सरपंच म्हणून म्हाका मेळपाक आयले आनी हांव तांकां घेवन परत पुलीस स्टेशनार गेलो. पुलीस स्टेशनार घेतल्यार तो पुलीस हांव कंप्लेंट घेवन गेल्यार तो म्हणपाक लागलो आमकां मागीर मेळटले, सद्या कंप्लेंट दिल्ली तो पुलीस ना, सद्या ड्युटीर ना, तो समज आतां ड्युटी करून फाल्यां येतलो म्हणपाक लागलो. हांवें ताका विचारलें अशें, हांवें फोन केलो ताका खूबदां, कम से कम 10-15 कॉल केली. तेणें म्हजो कॉल घेवंक ना पुलिसांनी, बाबा हेजे कितें जातलें काय पळोवपाक. तो म्हणपाक लागलो आपूण तेगेली बायलेन अटेंड केलें कॉल आनी बायल म्हणपाक लागली तो आतां ड्युटीर सावन येयला आनीक न्हिदिल्लो आहा. न्हिदला म्हणटरी आम वचोन येयले आनी सेकंड डे परत गेले. सेकंड डे परत गेल्यार त्या दिसाकूय बी तो आसोना ड्युटीर. आनी हांवें आयज ताका फोन केला, आज सकाळी 11 फोन केल्लो सकाळी. हय, आयज सकाळी 11 फोन केल्लो. बाबा तेगे कितें जालां तो म्हणटा लास्ट कॉल तेगेले आमकां कांय मेळना, जपर मोबायल मेळटलो तेन्ना आमकां कळटलें अशें म्हणपाक लागलो. आनीक हांव बी तेंचे बरोबर आयज वचपा आशिल्लो, कित्याक आमचो गव्हर्नर नवेली कॉन्स्टिट्युएन्सी विजीट करपा आयिल्लो, तेका लागून हांव आयज गव्हर्नरा बरोबर आशिल्लो. तेका लागून हांव तेजे बरोबर गेलो ना, तेंकां धाडिल्लीं आनी तेणी परत हांवें फोन करतरी तांकां परत यो म्हणली आनी सांगलें अशें अशें तो सांगता मोबायल केन्ना मेळटा तेन्ना पळया म्हूण. म्हाका दिसतालें ते पुलिसांनी तेंचे जायते एक्शन घेवपाक जाय आशिल्लें. तो बाबा हो भुरगो मिसींग जाला, खूद हांव गेलो ना, हांव गेलो आसतना तरी तो म्हणटा ते कोणूय एक्शन घेवपाक तयार नाशिल्ले. ती गोवा 365 खातीर सांजूचे रियल साकून रमेश नायक रावत. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. स्मार्ट सिटी पणजी. हे स्मार्ट सिटीत रावपी लोकांक आनी हांगा येवपी प्रवाशांक गबाळे जावन भोंवचें पडटा. फोंडांनी भरिल्ले रस्ते, येरादारीची गचमुंडी, पार्किंगेची समस्या. पणजेकारांक हातूंतल्यान सुटका करून घेवपाक आनीक 6 म्हयने ते वर्सभर वतले खंय. पणजेचो आमदार आतानिसियो बाबूश मोन्सेरातान सांगलां. पळयात. पणजेचे जायते रस्ते कितलेशेच फावट पायपलायन घालपाक, सिवरेज चॅनल्स आनी केबल्स घालपाक म्हणून खणून सोडल्यात. एक खंयचोय प्रकल्प सुरू करून कितलीशींच वर्सां जालीं तरी त्या प्रकल्पाचें काम पुरायपणान केन्नाच जायना असो राजधानीचो इतिहास सांगता, निदान रस्त्यांचे बाबतींत तरी. पळयात काकुला मॉला कडल्यान बालभवना कडेन वचपी रस्त्याची आवती काय. पुराय रस्तो सिवेज कामा खातीर दोनूय वटेनच्यान वांगडाच उस्तिला. आतां लोकांनी वचप कशें? हांगा कोणें पडून हातपाय मोडून घेतले जाल्यार जबाबदारी कोण घेतलो? We are here today at the road leading from Kapilo Mall all the way to Kampan Ground. Now this road was supposed to be the diversion while the road near Kapilo Mall was supposed to be under construction for a new culvert. But what has happened is the diversion itself has been dug up. Now while this road has been dug up, no proper traffic flow or plan has been put into force to ensure that traffic is flowing smoothly. As you can see, it is the Samaritans who have to take up the job. They have to guide traffic. More interestingly, police are usually seen at the junction at Kapulo itself, catching people for not wearing helmets, while there is not a single traffic police on this road mitigating traffic. It is the local Samaritans who have to take charge. आनी आतां पळयात तांबडी मातये कडल्या सर्कला कडल्यान काकुलो मॉला कडेन वचपी रस्तो. हांगा चलिल्ल्या कामा विशीं कोणाकच कांयच प्रस्न पडना. फाटल्या पावसांत हांगा हुंवार आयलो, रस्ते कुशीच्यो चरी भरून व्हांवताल्यो. उपरांत कामगारांनी चरींतलें उदक उसपून पयलींच अशीर आशिल्ल्या रस्त्याचेर घातलें. हें पळोवन तेचो बापूय तोच म्हणप, नाजाल्यार आनी कितें म्हणप? पळयात. ह्या सगळ्या समस्यांचेर लोकांक आनीक एक वर्सभर तरी पाशयेस काडचे पडटले अशें पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरात सांगता. आयकात ताका. रस्ते खणून घातल्या, बंद आहा थोडे रस्ते. So internal roads of I think internal roads are dug up. Basically that work is as far as smart cities job is concerned, that work is going on. Now the people have got to bear with a little bit of little difficulties if you want to see something good for Panjim to come up. I understand people and there is a hardship that people are facing as far as parking facilities are all concerned. But you will see the outcome of this, the trouble what the people are taking. You will see the outcome in another 6 months to a year's time.
So then the काम start केले and they open this thing, but they are not filled the pothole means आता कितें पायपलायन घालपाक ते ओपन केल्ले आहा पळय ते सामके तेणें फिलअप करूंक ना. सो ते फिलअप केल्यार जायती ट्रॅफिक स्मूथ हें जावंक शकता. आनी आतां सद्या सगळो दयानंद बांदोडकार रोडाचेर प्रेशर येयल्लो आहा. ते भितरले सगळे चडशे 90% रोड सगळे ओपन हें केल्ले आहा, फोडलेले आहा आनी नो एंट्री बा कितें हें केल्लें आहा. आनी सेम थिंग आतां पेंजीम सिटीन जायते कडेन नो एंट्री बोर्ड आहा पळय ते सामके रस्ट जावन तेजे कांयच दिश्टी पडना. आतां सगळें दिश्टी पडटलें आनी मातशें राव एक 100 मिनिट एक वरस मातशें राव तूं तुका चेंजीस दिश्टी पडटले. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विन्संट रोजारियो, सुभाशीश गोवेकर आनी सृष्टी आथानीकर. भारताचो 53वो आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव आयतारा म्हणल्यार 20 नोव्हेंबराक सुरू जावपाचो आसा. ह्या सिनेमा महोत्सवाच्या उक्तावणाचो भोवमान संवसारभरचे कांय मुखेल दिग्दर्शक आनी कलाकारांक दितले. ओनू सत्यजीत रे लायफ टायम अचिव्हमेंट पुरस्कार स्पॅनिश फिल्म दिग्दर्शक आनी लेखक कार्लोस सावराक दितले. पळयात. 2 वर्सांच्या विसवा उपरांत अंदू 53वो आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव व्हडा दबाज्यान जातलो. CEO स्वेतिका सचनान सांगले. इफ्फीत थळाव्या लोकांक आनी प्रतिनिधी नाशिल्ल्या पर्यटकांक आकर्शीत करतले. मास्टर क्लासांची सिरीज आनी पुरस्कार फावो जाल्ल्या सिनेमांचे प्रदर्शन सच्चे भशेन महोत्सवाचो भाग आसतलो. Also be showcasing, screening 7 non-feature films from in the Goan film premiere section. These non-feature films are These Before I Sleep, The White Shirt, Wine Chimes, The Way Swatantra Che Homkan, Nimnya Disak. So these 7 films have been shortlisted from total entries, 10 entries that were received in this section. There was a jury of 3 members comprising of Ganantra Imo Singh, Pampali Sandeep Kumar. So these movies will also be screened in addition to the others already briefed about. To have much more to offer in this IFI, not only for the delegates but also for the public, for the tourists. We are bringing back the festival mile, which will be starting from the Kala Academy sidewalk to the ESG premises. This will contain art installations, selfie points, food stalls, etc. We will also be doing the entertainment zone, which will be set up at Bhagwan Mahavir Children's Park and the Art Park. The entertainment zone will have much to offer for both children. There will be an amusement zone as well as to the other delegates and non-delegates. We will also have live performances, art installations, food stalls, beverage stalls, etc. We will also, this is the first that we are doing, we will be showing the glimpses of the carnival, the very popular carnival and Shigmotsav parade on 26th and 20 p.m. to 4:30 p.m. opposite the old GMC premise. So this we have added mainly for the delegates that come from all over the country as well as from outside the country who are unable to attend these very popular colorful festivals from Goa. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विन्संट रोजारियो. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. नावेली वाठारांतली लोककला मोनेळ घालपी. हांगाच्यो लोककला म्हणल्यार हांगाचें दायज. अशे तरेचे लोकाविष्कार, कलाविष्कार मनाक थाकाय दितात, धादोसकाय दितात. ह्या कलाकारांनी व्हड जावपाचो हावेस दवरचो राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लयान उलो मारलो. संपूर्ण गोवा यात्रे निमतान गोंयचो राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी नावेली मतदारसंघाक भेट दिली. थळावो आमदार उल्हास तुयेंकार, फादर गाब्रिएल कुतिनो, जिल्लो पंचायत वांगडी, सरपंच आनी गांवांतल्या हेर मानेस्तांनी ताका येवकार दिलो. खास करून थळावे लोककलेन राज्यपालाचेर मोनेळ घातलो. Because MLA has given 18 persons list accepted, and in all the 40 constituencies, I am very happy to say that irrespective of politics or caste or creed, all the MLAs accompanied me, and through them, people's representatives, through them, I had occasion to visit the village people. Very beautiful stage. A gift of God. People are good at heart.
And while these kids, their national anthem, they were placing before us. Their welcome song also. I'm very happy to say that I am congratulating you for your performance. And today, I am very happy to see that tomorrow so many singers from national level or film stars will come up from you. You try for that. किडनी पेशंट आणि कॅन्सर पेशंटांक राज्यपालान अर्थीक मजत दिली. ताणेंच चेकांचे वाटप केलें. आवर लेडी ऑफ रोझरी चर्च आनी उपरांत पंचायतीक ताणें भेट दिवन गोंयकारपणा बरोबरच गांवपण जाणा जावन घेवपाचो यत्न केलो. आमदार उल्हास तुयेकारान कांय गजाली ताचे नदरेक हाडून दिल्यो. This initiative of visiting the constituency and help the needy is very admirable. Naveli has always been the village of rich heritage, culture and unity. Navelikars has always been the symbol of brotherhood among all the religions living in peace and harmony. His Excellency, sir, it is the moment of pride for all of us to witness your presence in our village. Our village is developing with a great peace in all the fields. It may be in the field of sports, education and health sector. We have suitable infrastructure like sports ground, colleges, schools, health centers, etc. Our recently completed project is Manohar Parrikar's indoor stadium, wherein our youth actively participate in various sports activities. His Excellency, sir, it is a great pride to say that our Navelkar being the football game lords and participate in various football leagues, national and international. Eminent personality and educationist Dr. Francis Louis Gomes was born in Naveli. गोवा 365 खातीर नावेलच्यान रमेश नायक रावत. फुडल्या 5 दिसांक हवामानात व्हडलोसो बदल जावचो ना, पूण उणें तापमान 20 डिग्रीच्या लागसार पावून थंडाय बरीच पातळटली. आयतारा उपरांत उण्या तापमानान मातशी वाड जावं येता, पूण उपरांत रोखडेंच तें आसा तशें देंवतलें. पळयात. शुक्रारा थंड वारो घोळिल्ल्यान वातावरणात थंडाय जाणवतली, पूण दनपारच्या वेळार गरम हवामान उरतलें. फाल्यांचे चडावत आनी उणें तापमान 33 ते 20 डिग्री उरतलें. शुक्रारा फांतोडेर कांय वाठारांनी हलको दंव पडटलो. प्रवास करतल्यांक काळजी घेवपाची शिटकावणी दिल्या. अरबी दर्यांत हवामान शांत आशिल्ल्यान बोट धन्यांक दर्यांत वचपाची मेकळीक दिल्या. 21 तारीख मेरेन हवामान सुकें. फुडल्या 4 दिसांक उणें तापमान थीर उरतलें. शुक्रारचे चडावत आनी उणें तापमान 33 ते 20 डिग्री सेल्सियस. शुक्रारा फांतोडेर कांय वाठारांनी दंव. बोट धन्यांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.